पागेवन पावलू रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्त जेजू सोवे आसात तांकां आतां कसलेंच कास्तीचें फर्मोण ना. कित्याक क्रिस्त जेजू सोवे जिवीत दिता ते आत्म्याचे सोमुर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे सोमुर्तींतलो तुका निवारलो. मनशे सोयंबाचे असोकतायेक लागून जे सोमुर्ती कडेन घोडो नासलें तें देवान केलें. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा सोयंबाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो. आनी अशें मनशा सोयंबाच्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्मोण मारलें. मासा रोगता प्रमाणें न्हय, बगर आत्म्या प्रमाणें चलतल्या आमा कडचें सोमुर्तीचें न्यायनितीक जाय आसलें तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी प्रमाणें जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्म्या प्रमाणें जियेतात तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूंचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड वेता, कित्याक देवाची सोमुर्तीक ती खालती रावना, न्हय म्हूण तिच्यान रावंक जायना. कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणें चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताचे जावची नासल्यात, पूण जोर तर क्रिस्त तुमचे सवे जियेता. तुमचे कुडीचे मदें लेगून जाला जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित केल्यान. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करूंक जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केला, तोच तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीं आसा प्रिथूम, आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रिथूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरला. सबाब असलीं मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगराक कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबडना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. सबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. सबाब असलींच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पोर म्हणटा, पातक्याचें मरण म्हाका नाका,
बगड आपले पातकी जिवीत सोडून तो जियालो म्हाका जाय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थोड्या गालिकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयलेले त्या बोलयांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाल दिवन ताणें म्हणलें. अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेरां गालिकारां परस ह्या गालेल्याचो मनीस ओदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता, तशेंच न्हय, पूण जिवीत बदलिना आसत जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुजलांत रावतालीं. हेरा सगळ्या मनशां परस ओदीक गुन्हेकार आसली. अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगता, तशें न्हय, पूण जिवीत बदलना आसत जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाक्यांच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळ्या वस्तल्यांक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव हे अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटोच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली. दुनिया ताचे मुंडाक आलें काडून ताका हांव सारें घालीसोर हेंय वरोस तें आसूं दी. घोडयेक ताका फळ जायत, नातोर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका सारें घालता. नियाळाक आदार. एक बरें फळ दिवपी झाड आमकां जाय जाल्यार बरी जमीन, सारें, उदक हाची गरज. देखूनच आमी म्हणटा, बरो करून झाडाचो कुयद्याद केल्यार आमकां त्या झाडा पासून बरीं फळां चाखूंक मेळटलीं. अशेंच कितें शुभ वर्तमानांत जेजू एका अंजिराच्या झाडाक सोर करून आमकां शिकोवन दिता. फळ मेळना जाल्यार आनिकूय मुंडाक आळें काडून सारें घालता अशें सांगता. हांवें आनी तुवें संवसारी वाट वो यात्रा चलतना आमकां खंय बेंडूंक जाय तें पळोवंक गरज आसा. सारें म्हणल्यार केन्नाय रेतीर, उदक म्हणजे खासगी मागणें, मिसाचें बलिदान, बरी जमीन, आमची कुटुंब आनी समुदाय. म्हजी खासगी उत्मीक वाड जातली आनी बरें फळ दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावतलीं. पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. ती अशीं प्रितीमोग, कुशालकाय, शांती, विश्वासीपण, दुलोबाय आनी आपडो मावणी आमकां मेळटात. गालेस्कारांचे चिटींत, रोमकारांच्या चिटींत बरयलोलें तशें पवितायेन आनी आत्म्या प्रमाणें आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आत्मीक वाटेन वाड करून आत्म्या प्रमाणें चालतें जिवीत जिवंक वावुरया.